उद्धार तुझे ऐको काशेता सोम्या तुका घेऊ खावला लेथा वेदी सरशी येऊन तुझ्या जेवणात बाखेता सोम्या तुझे थंय हांव एकवटा संतोष सोम्यानी झाकी भरतो स्पर्शान तुझ्या दैवी जीव दिवसो मंदिरान तुझ्या येऊन भजन तुझे करसो तुझ्या सहवासान जियेवसो नमान सोम्या नमान तुका जीवनात तुझ्या दृढ कर म्हाका नमान सोम्या नमान तुका जीवनात तुझ्या दृढ कर म्हाका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे असो. मोगाळ भाऊ बहिणीनो, सद्या काळाच्या 15व्या आयताराच्या देवस्तुतीच्या संभ्रमाक तुमकां मोगाचो स्वागत. आमच्या देशांत आमच्या गांवांत हो वेळ कृशेचो. कृशेक आमी तयाराय करता आनी बरें फळ काडच्याक हर एक मेट काडटा, जागवण रावता, कित्याक आमी काडल्या वावटेक बऱ्यांतलें फळ मेळा जाय. आयच्या दिसाची देवस्तुती ओंप्याच्या ओपरिमुखांत जेजुतीच्या संदेशांत देवाचें उतर आमचें थंय जिरवतना आमी बऱ्यांतलें बरें फळ काडटलें म्हणून संदेश दिता. देखून देव आमी ताका आयकतना आमच्या मागण्यांक कान दिव. आमी बेटोवचें हें बलिदान आमच्या त्यागाक आमी फावो तें फळ काडूंक आदार दिव म्हूण मागुया. हो काळ कश्टांचो, हो काळ खंडीत जावन देवाच्या ससायक आमी लाभदोनसो आनी मागसो. देवा लागीं प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेले जाता आसतना सगळ्या संवसारार ह्या कोरोना पिडेचे वरवीं आमकां सुटका मेळच्याक मागुया. कश्टांच्या भाव भयणीचो उडास काडुया. सांगातास ह्या पिडे वरवीं मरण पावलेल्या भाव भयणींक तसो देव आपल्या गोपान सांबाळून मागुया. आमी आमच्या प्रयत्नान जगत्या मेटान सरकारा सांगाता आनी सामाजीक वावरान मेतेरांच्या हर एकल्या सांगाता शाबीत रावून ह्या पिडेंतले निवारो की प्रत्येक जावन मागून हें बलिदान आमचे खातीर कश्टांच्या हर एक भाव भयणी खातीर गरजेवंता खातीर भेटोवच्याक आमकां आमी आयत करुया. मोगाळ भाव भयणीनो, पवित्र रितीन ह्या बलिदानां वांटेली जावच्याक आमच्या गुन्या वळखून घेवन सांगाता म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट. महिमा देवा कोण सरकी आनी
शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस थोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूक तू माफाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाट चुकलेल्या तुझ्या स्वतःचा उजवाड तू दाखयताय आणि जीविताच्या रस्त्यावर परतून हाडताय आमचे जिणयेचे सालिंत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इजाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर अशें म्हणटा कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी उंब्याक बी दिवंक आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात ती सुफळ करतात तांदूळ किर्लोवंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय पाटी वचनात तशें म्हज्या तोंडांतले भायर सरतात तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना बगार म्हजी खुशी पाळता आनी जें कितें करूंक हांवें तुका धाडलेलें तें सगळें करता देवाचें उतर हें देवाचे ओडवटकार थोडे भी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले थोडे भी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले प्रितुमेची तूं भेट करताय तिचेर पावस सोरताय सुबामपणान तिका सुफळ करताय देवा तुज्या वळा नयनी उदकाचो अभाव ना भूंय भिजोवन दाणे काडूंक तांकां तूं फरमायताय थोडे भी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले वय कोसलेली भूमी पावसाच्या शिवोरान तूं भिजयता
तांदळो वळयो उदकान मोव करताय, धण सपाट करताय, ती भिजयताय, आनी तांतल्या फळांचेर तुजो आशीर्वाद घालताय. थोडे मी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. तुझ्या उदारपणान वर्सभर आमकां मेळटात फळां. तुजी पावलां पडटात थंय सगळे जाता सुफळ. पणगील सुवात्यांनी सैत भरपूर मेळटा सरो. वय गुडे दोंगर आनंदान नाचता. थोडे मी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. बोकऱ्यांचे हिंड मैदानांत दितात सोभाय. गोवांबताची कृषी बेठां बैलां दिता श्रृंगार. ती सगळी संतोषाच्या उमाळ्यांनी गायन करतात शे दिसता. थोडे मी बऱ्या सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. थोडे मी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. सांपावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, ह्या काळार आमी सोंसताव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे थंय उगडापी जावची आसा ते मोहिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हूण म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदळा उगडापी करीत म्हूण सगळी रचना व्हड अत्रेगान राखून आसा. सगळे श्रश्टेन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार ते तिच्या स्वंत कुशे वरवीं न्हय, बगार तिका तशें खाल केल्ल्या देवाची कुशे वरवीं तें जालां. तरी श्रश्टेक एक बरवोसो आसा. आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटोवन देवाच्या भुरग्याचे मैमेवंत स्वतंत्राची वांटेलीन जाताली म्हूण तिचो बरवोसो. कित्याक प्रस्तुती फुडें येतात त्या येणा बरी सगळी श्रश्ट आपले हर एक रचने सवें आजून पर्यंत कश्टा दुखेचे हुस्कार सुस्कार सोड आसा म्हूण आमी जाणाव. सगळी श्रश्टी मात्र न्हय, पवित्र आत्मोस प्रथम फळ म्हूण घेतली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचे दातपण आमकां केदळा लाबत म्हूण अत्रेगून आसता अंतस्करणी सुस्कारता. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. बी देवाचे उतर ख्रिस्त तो वोंपी जाका तो मेळटा तो सासनाक बळटा. हालेलुया 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 हालेलुया
Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराच्या वेळेर वचून बसलो. आपल्या भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोणीर चडलो. लोक सकट वेळेर उबो रावलो. तवळ जेजू ओपारांनी सभा संगती तांचे लागीं उलयलो. तांणी म्हळें, एक ओंपी ओंपूंक भायर सन गेलो. तो ओंपतना थोडे बी मेरेर पडले आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडे चड माती नातिल्ले खडपी सुवातेर पडले. हांगा माती वयले बरस आशिल्ले वरवीं बेगीनच तें किरलालें. पूण सूर्य उदेवन येतच तें करपालें आनी ताका फाळां फुटोंक नातले देखून तें सुकोवन गेलें. हेर थोडे कांट्या झाडां मदें पडले आनी कांट्या झाडां वाडटना तांकां तांणी चिरडून मारले. आनी हेर थोडे बरे सुवातेर पडले आनी थंय वाडोवन फळ दिवंक पावले. थोडे 100 वांटे, थोडे 60 वांटे आनी थोडे 30. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. उपरांत चीस फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले, तूं तांचे लागीं ओपारणी कित्याक उलयताय? ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गींचे राजाचें गूट समजूंक तुमकां फोव जाला, तांकां फोव जावंक ना. जांचे लागीं आसा ताका भरून वमतसर दिताले आनी जाचे लागीं कांय ना ताचे लागीं आसले सयत काण व्हरतले. देखून हांवें तांचे लागीं ओंपारांनी उलयता. कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना. अशें तांचे थंय सिद्ध जाता इजाया प्रवाद. तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजोचें ना. दोळे सण पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना. कारण हें परजेचें काळीज दाड्डें जालां. तांचे कान जाल्या दाट आनी दोळ्यांक पडलां धांपण. नांतर तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानाक आयकतें, तांच्या मोतीक समजातें. अशें म्हजे थंय ते पाटी परतते आनी हांव तांकां गूण करतो. पूण बागी दिश्ट आशिल्ले तुमचे दोळे, आयकोंक सकत आशिल्ले तुमचें कान. सतच हांव तुमकां सांगता, साबार प्रवादी आनी बागेवंत तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकोंक आशिल्ले पूण तांकां ते आयकोंक मेळ्ळें ना. तर आयका तुमी ओंपियाची ओपारीचो विवार. जो कोण राज्या विशयांतले उतर आयकता पूण ते मोतीन व्हरिना, तो मेरेर पडलेल्या बियां बरी. देंवसार येता आनी ताच्या काळजांत ओंपलां ते काण व्हरता. कडपी सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकल्ल्या घरा संतोशान घेता, ताका सरी करयेत. पूण ताचे थंय पाळ रोमणांतले वरवीं थोडोच काळ तें उरता. उतरां पासत कश्ट दगदोनी उठत जाल्यार तो तें घडयेन सांडटा. जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाचे बुलीन तें चिड्डिता आनी फळां विणें करता, तो कांट्या झटकुडां मदें पडलेल्या बियां बरी. शेकी बरें सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकून मोतीन व्हरतल्या सरी करयेत. तसलो फळ दिता. एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका ख्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ती मोगाळ भाव भयणीनो, हे दळसू प्रस्तावनांत हांवें तुमकां कळयलें, आमच्या गांवांत क्रिस्ताचो वावर चलून आसा आनी क्रिस्ताच्या वावराक बरें फळ काडूंक आमी निरंतर प्रयत्न करता. आनी आमकां समजोवचे बरी आयचे सुवार्ता खंडीत जावन एक बरो संदेश दिता.
जेजू कित्याक ओपारींनी उलयता. मातेवाचे अध्याय 13 वा 13 थंय न्हू ओपारी 7 ओपारी आराम जातात आनी तांतली प्रमुख आनी पयली ओपार आयच्या दिसा आमकां समकार आसा ओंप्याची ओपार. आनी विविध जाग्यांनी ओंप्यान ओंपलेलें बी पडटा, पूण जोगत्या जाग्यार पडलेलें बी बरें फळ दिवंक पावता विविध मापान. आमच्या जिवितांत देवान ओंपलेलें आमच्या मलगडेमकांत लाभलेलें भावार्थाचें बरेपणाचें बी आमचें तें वाडटना विविध मापान फळ दिता. आनी हें फळ वाडत वच जाय आनी ह्या वरवीं जेजू बरें करून गेलो त्या प्रमाणे आमी बरें करून वच जाय आनी त्या वरवीं खंडीत जावन आमचें मिसांव सार्थक जातलें म्हणल्यार संदेश आमकां आयचे दिसाची सुवार्ता दिता. एक घडीत तुमच्या मुखार हांव दवरतां. तिका नांव पडलां आवयांची आवय, ह्या 1000 भुरग्यांची आवय. फाटल्या वर्सा आमच्या सरकारान पद्मभूषण प्रशस्ती तिका दिल्ली, कारण तिच्या त्या कश्टांच्या वावरा खातीर ती खंडीत जावन एक बी जायत्यांक आसरो दिवंक शकलेली, बरें फळ काडूंक प्रेरण जाल्ली. ल्हानशा प्रायर आमच्या देशाच्या तवळच्या अनिश्ट पद्दती म्हणटा वा रिवाजा प्रमाणे तिका खाजर करून दिल्लें आनी 21 वर्सान तेजें खाजर तुटवून पडटना आपल्या पतीन तिका घरांतून भायर घालतना गर्भस्थीण जावन ती घरांतली भायर गेल्ली. खंयसर तिका आसरो मेळोंक ना, कितें रस्त्या देगेर मेळटा तें खावन जियोवन उपरांतल्या थोड्या दिसांनी काम करून आपलें जिवीत सरत आसतना भरली गर्भस्थीण ती एका चलयेक ह्या चेडवा भुरग्याक प्रसूत जाता. प्रसूत जावन त्या भुरग्याक वागोवचें सुलाभ न्हय, कश्टांचे दीस. आनी अशें खावंकूय सयत मेळनातल्या वेळार थोडे बिडी रस्त्या देगेर नासचें तें मेळ्ळें उडयलेलें तांतू कितें म्हण मेळटा म्हण सोदना करता आसतना थंयसर तिका आयकता एका भुरग्याचें रडणें. एका कुशीन कश्ट जाता, समा वावर ना, आनी एका कुशीन नेणतलें बाळशें आनी एक भुरगो थंयसर कोणें घिसोन गेल्लो. तिका तें वजन जायना, त्या भुरग्याक ती घेता, कित्याक आपल्या भुरग्याक एक सांगाती भाव मेळ्ळे बरी. एक ल्हानशा घरांत ती जी येतात, सांगाता जायत्या घरांनी वचून ती नितळ्याचें काम करता, ह्या भुरग्यांक वागयता. दिव्या आनी दिनेश वाडोवन येतात आनी कश्टान ते बऱ्या उद्द्याक पावतात आनी आपल्या आवयक सांबाळटात. आनी थंय तावन सुरू जाता मिसांव वावर ह्या आवयचो. ह्या आपल्या दोगां भुरग्यां सांगाता, एक तिचेन्स आनी एक तिणें वागोवन घेतलेलें, त्या भुरग्यां सांगाता सुरू जाता महाराष्ट्राच्या त्या ल्हानशा हळ्ळेंत सोडलेल्या भुरग्यांक पोसचें. सातारा जिल्ल्याच्या त्या गांवांत आज वाडोवन आयिल्लें तें आसरो 1000 भुरग्यांक जायत्या पावंडाक फुडाराक पावयलेलो. आपणे जिणयेंत कश्ट अनुभव केल्यारय बरेंपण घेवन जायत्यांक बऱ्या जाग्यार वाडोवन येवचें आनी त्या वरवीं पळ दिवंक तिचें एक प्रयत्न. त्या देखून तिका नांव 1000 भुरग्यांची आवय, आवयांची आवय. मग चनो दिसपट्ट्या जिणयेंत खंयचेय घडीत जावं पुरो, कितेंय जावं पुरो, त्या जाग्यार बऱ्या जाग्यार पडटना फळ दिता. एक वावर आमी करता आसतना जायते समस्या आडखळ्यो आसातच आनी तांतलें निवारण येता आसतना ह्या जगत्या जाग्यार आमी आसतना खंडीत जावन आमी यशस्वी कुशीन आमी मेटां काडटा. हर एक दीस हांव आनी तुमी कशें आराम करता? खंडीत जावन दिसाळें पत्र ह्या आधुनीक काळार इलेक्ट्रॉनीक मिडियांत आसली खबरो आमी वाचता. जायते फावटी ह्यो खबरो म्हाका आनी तुमकां संतोशाचे जावंक पावना. म्हजो आनी तुमचो दीस एका कुशीन निरासपणां लोटतात. जायतीं अनावतां, अवघडां, मरणां हें म्हणटा आसतना मुखार कितें म्हणल्यार सवाल म्हाका आनी तुमकां दोसता. ह्या कुशीन पापा फ्रांसिसान दिल्लो उलो, दीस आराम करतना एक घडी देवाचो उडास काडचो आनी देवाचें उतर आमी वाचया. राती विशय करता आसतना देवान आयच्या दिसा घाल्ल्या बेसांवाक अर्गां दिवया आनी सांगत आस देवाक अर्गां दिवन देवाचें उतर 1 या 2 मिनटां वाचया. एक घडी मौन रावन सोम्याचें केलें मागणें म्हणुया, देवूच आमकां वाट व्हरतलो, आमची जिणी यशस्वी जातली.
परत हांव फाटीं येतां देवाच्या उतराचेर. पयले वसाप इजाया प्रवाद्यान लोकांक बुजवण दिवची ती उतरां. इजाया प्रवाद्याच्या 3ऱ्या भागांतलीं उतरां. लोकांक सुटका मेळ्ळ्या परत ताच्या मायगांवांक संतोशान तांणी फाटीं वचूं. हीं उतरां जेजूच्या जल्मा परबे तयार म्हणटाना जुवा म्हणटा वाट तयार करा, दोंगर तकसिया, पालकें भरा, रस्तो तयार करा. हीं उतरां इजाया प्रवादी पुस्तकांतलीं काडलेलीं. आनी त्याच भागांत आयचीं उतरां भोव प्रमुख. देव सुकलेल्या धरणीक भिजोवंक पावस धाडटलो, दव दितलो आनी तुमी करच्या वावराक फावो तें फळ दितलो. त्या देखून म्हणून ह्या गुलामपणाच्या गांवांत बाबिलोनियांतली तुमी सुटका जावन फाटीं वतना निराश जायनाकात. संतोशान मेटां काडा आनी ह्या वरवीं देवाच्या बेसांवाचो अनुभव तुमी करा. फाटीं मायगांव वचून तो वावर करूंक आनी फळ काडूंक देव सुटका दिता आसतना इजाया प्रवादीच्या त्या ग्रंथांत त्या संदेशा मारिफात आमकां एक जगतो संदेश दिता. आपल्या जिणेच्या निमाण्या घडये आसचो पावलो. जायते मिसां वावर केल्या उपरांत, जायते शिकोवण दिल्या उपरांत ताचेच जीव रिस्केर आसतना रोमाघरांक बरयलेल्या ताच्या वर्त्या पत्रान म्हणटा आमी भियेवचें न्हय. आमचें जिवीत बिया बरी. आमी मरा जय आनी क्रिस्ताच्या त्या जिवंतपणान वांटेले जातना आमी फळ काडूंक शकतले. त्या देखून क्रिस्ता खातीर आमी जिये जय, तोच आमच्या जिविताक अर्थ दिवचो, तोच आमकां फळ काडूंक प्रेरण. आमकां कोणी दुसरें नांत. ताका क्रिस्ताच्या सवळेंत आमी वाडत वच जय. तो बरें करीत गेलो, आमच्या जिवितांत आमी बरें करीत वच जय. तें जावन आसा आमचो शेवट. आनी असो अर्थ वपारेन जेजू शिकयता. सिसांक समजना कित्याक जेजू वपारेन शिकयता. मेस्त्रीक थंय हांगा अडकळी. तसोच लोक ताका हर एका मेटान अडकळ घालता, मुखार येवंक सोडिना, ह्या विरोध करता. ह्या वेळार सिसांचो भावार्थ दंडळतना सिसांचे भावार्थ तो घट करूंक जेजू तांकां समजोवच्या प्रमाणे शिकयता. साद्यो संगती घेवन नवो अर्थ देवाचें उतर देवा विशयांत जो शिकयता. कित्याक साद्यो संगती सांगतना तांकां समजतात. हांवें सांगचें तर इस्कॉलांत पाठ शिकयतना पाठ एकच, शिकोवचे शिक्षक एकच, पूण तो पाठ समजोवचे भुरग्यांक वेगवेगळ्या रितीन. त्या देखून फलितांश येतना थोड्यांक 100% येता, थोड्यांक 90% येता, थोड्यांक 80% येता, थोडीं पास जातात, थोडीं जावं पुरोत तांतूं पास जावंक शकनात. पाठ तोच, शिक्षक तेच, पूण घेवची रीत, करचे अभ्यास, परिश्रम हे सकट सांगता आसा. आनी तशेंच जेजू लोकांक समजोवच्या तांच्या गांवच्या तांणी दिसपट्टीने वापरचे संगती घेवन तांकां शिकयता. आयच्या दिसा ते वपारीन शिकयल्ली ती ओंप्याची वपार 4 संगती 4 जाग्यार तें बीं पडलें म्हणटा. मेरे सुवातेर, कटपी सुवातेर, झाडां जडकुटां मदें आनी बऱ्या सुवातेर. पयले 3 जाग्यार पडलेले बीं त्या परिस्थितीक लागून फळ दिवंक शकले ना. निमाणे बऱ्या जाग्यार ईट मेळ्ळेलें, उदक मेळ्ळेलें आनी वाडून येवचें बीं ताच्या तांकी प्रमाणे फळ दिवंक शकता. आमच्या जिणेच्या परिस्थितींत आमी असल्यास मेटांनी समकता. देवाचें उतर जायते फावटी आमी आयकता पूण फळ दिवंक शकना. पूण देवाचें उतर जगत्या जाग्यार जगत्या वेळार आमकां लाभता आसतना खंडी जावन आमी बरें करता. आनी देवाचें उतर आमकां विविध रुपांनी लाभून आसा. एवकरिस्ताच्या बलिदानांत आमच्या कुटुंबाच्या मागण्यांनी सांगता आसता जायत्या जमातींनी ह्या हेरांनी करच्या बऱ्या वावरांत. आनी खंयसर क्रिस्तांव आसा देवाचें उतर फळ दिवन आसा. आमी आमच्या मदें कितलेंय झगडल्यार बरें करूंक येता आसतना आमी बरें करता. आनी एकलो कश्ट जाता म्हणटा आसतना आमी आमचें म्हणलें त्याग करून दिता. आनी खंडीत जावन कितें आमचें तें बरेंपण आसा देवाच्या उतराचो तो प्रभाव तो आमी वांटत वेता. मलगड्यांनी तें देवाचें उतर घेतलें, तांच्या साद्या भावार्थान आमचें तें वंपलें, आमकां तांतूं वागयलां, आमी तांतूं वाडोन आसा. आनी हें देवाचें उतर आमचें तें वाडूं आनी हें देवाचें उतर आमच्या मुखांत फळ दिवं सको म्हूण आमी मागुया. मगाच्या न्हू देवाचें उतर प्रभाव जाय जे तर खंडीत जावन ताका आमी जागो दिजय. ह्या गांवांत आमी जियेत आसतना थोड्या वर्सां आदीं ह्या आजुनी थोड्या घरांनी बांयतलें उदक आमी वडटा. बांयतलें उदक वडटना कोळसो शिदी आमी देंवयतना तें दोरी हालयता. कित्याक म्हळ्यार
त्या उदकाक ते शिदी कोळसो लागता आसतना हालतना वारें भायर वचून दी उदक तेळा कोळशान भरोवन दी. त्याच प्रमाणे आमच्या काळजांत थोडे फावटी आसल्यो नाका जाल्ल्यो संगती त्यो भायर वचून दी आनी देवाच्या उतराक जागो दिता आसतना कशें तें शिदी उदकान भरता हालना त्याच प्रमाणे आमचें जिवीत हालनासतना फळ दिवंक सको म्हूण आशेवन तुमकां समेस्तांक देवाच्या उतराचे ते बेसांव निरंतर तुमच्या वावरांत फावो जावन मागता. देवान आमकां विंचलां बरें करूंक, बरें जियोंक, बरें वांटोवंक, आमच्या सांगातपणाच्या जिणेन बेसांवां हेरांक मेळूं आनी आमचें जिवीत बेसांवांनी भरलेलें जावं. आमेन. आमचो भावार्थ आमी उसारुया. सतमंता देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्रात्म्यारी गर्भे संभवलो, अंकुर मरयेतावन जल्मलो, पोन्स पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सरकार सोडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांचे मुनसिबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्रात्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकता, पातकांचे बक्षाणे, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. मगाळ भाऊ भयणीनो, आमच्या वावराक देवाची ससायाची गरज आसा. दिसपट्ट्या जिणेचो हर एक वावर फळ काडच्या गरजेचो आदार आमच्या संगातपणाच्या मागण्यान आमी उबारून मागुया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेली जावन आसच्या पापा फ्रांसीस, सर बिस्पांक, याजकांक, धार्मीक भाव भयणींक तुजे कृपेन बर. तांच्या मुखेलपणार पवित्र सभा देवाच्या उतरान संवसाराचे कोटोपण नाश करची, शांती समाधानान भरली जावं म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर फुडाऱ्यांक तांचे जबाबदारेंत तिरासण आसूं दी. आमच्या देशांत आसचो बेबिरांतीचो उजो पालवून दी. धर्मा मदें जाती काती मदलो अंतर नाश जावन दी. अशें मोगा मायपासान जियोनचे भाग आमकां जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेंत कश्ट केल्या आमच्या सर भाव भयणींक आमी तुका समर्पिता. तुज्या पुतान कुर्सार सोंसलेल्याची देख तांच्या दोळ्या मुखार आसूं, तांचे कश्ट सोसूंक तांकां सोंसणीकाय दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची कुटुंबां तुज्या उतरात बरी सुवात जावं दी. शांती समाधान राजी संधानाचो स्पिरीट मागण्याचे जिवीत आमच्या कुटुंबांनी वाळोवन दी. सर संद्यांक बरे कुटुंब रसच्या वावरांत एकवटीत दवर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांक कोरो मोग मागण्यातें आसक्ती लाबोवन दी. सर्व आमच्या भुरग्यांक बरे क्रिस्ती जिवीत फावो ते शिकप, बरे फुडार फावो जावन दी. फुडारांत बरे समाज रुपीत करची तसली ती जावं म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा बावारी हजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी तुजे उतर आयकून पेल्याचे सेवे मुखांत्र 100 वांट्यांनी फोल दिवचे तसली आमकां कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी मावून रावून आमच्या वैयक्तीक गरजां बसत मागुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमच्या कुटां म्हणली बरी सुवात तुवें आमकां दिल्याय. ह्या बऱ्या सुवातेर वाडून येता आसतना आमच्या समाजांत आमी फळ काडूंक आमी उसारलेल्या मागण्यांत आनी आमकां गरजेचो आदार फावो कर. ही मागणी भेटयता हांव बरें करीत गेल्ल्या, बरें फळ काडूंक शिकयलेल्या तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू आनी आमकां आदार दिवच्या पवित्र आत्म्या सांगाती ते तुवें जे सगळें जी येतात आनी रास करतात ससनाच्या ससनाक. आमेन. खाणगे सोम्या खाडीको मोगाळ तुझ्या बोग्याचो दिनवाशी काळ सांदिवच्यो जाव त्यो तुझ्या मोगाच्यो उडो गोवाचो
예수 베테이타오 마파 와인다 칸소 아피타오 도카 구토모가소 예포타소 마파 크리스타 코르가디 투암카 든 मनानी धन सर्वस्व आमचे ओपून दिताव तुका तुवेच दिले जीवित हे आमचे खरेच देणे तुझे पवित कर तर तुवेच पाठवले काळगी सोम्या खाणीको मोगाळ तुझ्या भुरग्याच्यो दिनवाशी काळजां दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्राय वाडूंक ती बदलून आमकां आत्म्याचें पोशण करून दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी थी सर्वेस्पराथय उबारताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्यासो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवानपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें आपल्या महिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगा ती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओम सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय ओम सर्गी तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्न्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जाताच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात
बावट तसो गुटू परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पो आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रिता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखांबळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे तिच्या पती सांगाती, भाग्यवन दमदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापाळ सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढते आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती हर एकली सुभागी.
सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पयत साक्रामेंतान कोरोस हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. सर वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतांत घेवंक आसाद्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. दुखा जेजू मोझा मोखाळ सोडवून दारा काळीज मोझे मोखान तुझ्या भर मोखासा गोरा देव पण तुझे लिपो बलवाळो जालो साचे मरण सुसू तारोक मोजू झालो पुनर्जीवन जावो मोरणाचेर जैत वेले पातकाच्यो सांकळी तुटो सासणी जीवी दिले अर्धा तुका जेजू मोझा मोगाळ सोडवून दारा काळीज मोझे मोगान तुझ्या भर मोगासा कोरा प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. मोगाळ भाऊ भयणीनो, बरो दीस तुमकां मागता आनी सांगातास आमच्या बऱ्यापणान देव आमच्या जिवितांत फळ काडूंक बेसो आनी नेटो. सांगातास कोरोना पिडेतावन निवारच्याक बऱ्या मनशांनी करच्या वावरांत आमचो हात मेळोवया. देव सगळ्या संवसाराक ह्या पिडेंतले निवार म्हूण मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उतार सोम्या तुझे जिवीत दिता, सुखारा झाका पळयता. तान भूक मुजी सर्व तेनी वार्ता, कादोस म्हाका करता. कशी सोम्या सोपाय तुझी, तुझ्या विचित कृत्याची गावो स्तुती हरी गीत मनशाची. सोम्या तुझे व्हड महिमेची. सुकणी संसार सर्वय फुला फोळा, दिन वाजतात मनशा बाळा.
सूर्यो संस्तारा सर्व वेळा सोम्या कायताच दाखाळा उठार सोम्या तुझे जीवितिका सुखारा झाक आपैथा तान मुखमुची सर्व तेनी वार्ता दादोस माखा करता मोघाळ पुत्रा सोवे आंख्वार मरी आशीर्वादी आमका भगवान पुरसाचे कुरवेन देवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.